मंगळारा बोरये एका भांगराच्या दुकानाक उजो लागून दुकानाचो मालक संकेत कारेकर हाका दुखापत जाल्या. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. ह्या घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडले. मात घडणुकेत बरेचशे सामान जळून लुकसाण जाला. RDX गोवा खातीर बोरयेच्यान विदिता प्रभू. आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान 10:50 वरचा आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी पॉयंटार पावले. टॉपरा कडेन गंगत लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान ते कितें ओपन जावन तेतून उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान आमी ऑलरेडी उजो कंट्रोलान आसा, उजो पालयल्लो आसा. पूण संकेत कारेकर हो जो ओनर आसा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. अदमास कितलें नुकसान म्हटलें की ताजी AC जळ्ळे भितरले पेनची ते जवळपास ताका एक 50,000 म्हळ्यार नुकसान जाल्लें. इंजर्ड कसो जालो? इंजर्ड म्हटलें तो सायडीच्या शॉपाचेर तो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो. सो त्या टायमार कितें जालें की जे चावी नासल्या कारणान तेणें ती खोंट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताजो मातसो आनी ताका रेफर केला. ओके, कसो उजो लागलो सर? उजो म्हणटा ते मेल्ट करताले ज्वेलरी. ताका सिलिंडर यूज करता मेल्ट करपा खातीर. सो ते टायमार ते पाय पडले ते रप्चर जावन तितल्यान उजो भायर सरलो. पूण भितर आनी कोणा मारलो? ना.